आयज आमी नाशनोडा आसा. नाशनोडा पळयता तुमी जे नाशनोडा फार्मर्स क्लब आसा तेजो प्रेसिडेंट विठ्ठल नाईक तेंच्यांनी हांगासर एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी जी 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागा कल्टिवेबल करतलो म्हटल्यार ते फर्स्ट फेजीन 50,000 स्क्वेअर मिटराचें काम केल्लें आसा. हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी सगळे हांगासर आहा ते फार्मर्स सगळे जाण रावले पळयता हांगासर जे प्लगींग चालू आसा ते तर तेंचे वेरियस इश्यूज आसलेले हांगासर जशे पयलीं म्हणजे हांगासर नाला आसा व्हडलो नाला तो खंय तरी ब्लॉक जाल्लो आसा आनी जे न्हंयेन उदक वयतालें क्लियरली ते फ्री फ्लो जायना. हांगासर पळोवंक शकता आमी ब्लॉक जाल्लेले हांगाय ब्लॉक जाल्लेले आनी एक हांगासर जो सिरियस विशय हांकां फ्युचरान येतलो तो वॉटर हायजीन हांगासर निकतेंच जाता कित्याक तेजी खाशियत आसा कितें आयज जर जायत ते जाल्यार 8 दिसान आख्खी एरिया कवर करता ते आतांच बेगीन काडूंक जाय आनी हेका डिसिल्टिंगेची गरज आसा. जशें आतां सरपंचान सांगलां तशेंच तेंचे रिप्रेजेंटेशन तेंचे पेपर वर्क WID मिनिस्टराक मागले आनी म्हजे कडल्यान ते फॉलोअप करूंक जाय ते फॉलोअप करून तांकां बेगींतल्या बेगीन हे जे नाला आसात एंटायर नाशनोडा मोयरा आनी जो फुडें गेला हल्दोना हे नाला क्लियर करपाक जाय आनी ज्या जाग्यार बांद घालपाक जाय WIDची स्कीम चालू आसा जे बांद फुटलेले आहा ते बांद रिपेर करता आनी नवे बांद घालता. त्या स्किमी अंडरूय जर बांद घालपाक जाय ते बांदूय करपाची गरज आसा आनी जर लोक फुडें सरता फार्मर्स फुडें सरता जाल्यार खंय तरी आमी आनी गव्हर्मेंटानूय ताका सपोर्ट करूंक जाय जेणे करून जे फार्मींग करूंक सोदतात तेंचे फार्मींग बरें सारकें सोंपें जावचें कित्याक ते आपल्या खर्चान करतात आनी सगळे मेळोन करतात जाल्यार तांकां आमची गव्हर्मेंटाची सारकी हेल्पाची गरज आसा. फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनोडा ह्या प्रोग्राम आमी केल्लो आसा तितून आमचे आतां मिशीन जे आमकां चालू केल्लें आसा ही पडींग शेतां आहा पळय ही पडींग शेतां कल्टिवेशनाक हाडपाक ताका लागून कितें प्रॉब्लमचे मेन प्रॉब्लम कितें जाता जे आमचे व्हाळ पळय वयरसून व्हांवतात दोंगरा वचून उदक येता पळय तें डायरेक्ट ह्या नालांतून येता आनी हे नाला आसा पळय हे नाला ऑलरेडी सगळे चॉकअप जाल्ले आसा. नाला चॉकअप जाल्ले म्हणजे पयन पडले पयन येता तें उदक पळय ऑटोमॅटीक चॉकअप जाल्ले जे कितें नुस्तें आमकां जे ऑफ सिजन म्हणटा पावसा सिजन आमकां हे नुस्तें खावचें पडटा जे नुस्तें आमकां ट्रॉलर बी सगळे बंद जाल्ले आसता तर हे नुस्तें खावप म्हणजे हे नुस्तें तो खावपाक आतां आमकां मेळना कित्याक सांगून हे सगळे पळय सगळी घाण भरलेली आसा सगळे येवन सगळे उदक स्टॉक जाल्लें आसा. सो हांव WID मिनिस्टराक मागता आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतले आतां 13 तारखेर आनी ते तुजे कडेन येतले सर आमकां कितें आसा आमचे जे जितले जे नाशनोडा पंचायत जुडिशन पडटा तशें मयडे म्हणटा तसो आमचो सतीशान म्हटलेलें आसा नाशनोडा मयडे आनी हल्दोना आमी तिगूय एक जाण ते आमकां बाकीचें कांय लागना पण जितली जी नालाज आसा हे सगळे सारके फ्लोर जावपाक जाय जे उदक सुरळीत वचपाक जाय जे उदक खंय स्टक जावंक जायना ते डायरेक्ट दर्यान पावपाक जाय ज्या कारणान तें उदक पावना ते कारण आमची सगळीं शेतां बुडटात ही शेतां बुडटा. सो ही शेतां बुडटा कारणान कितें उदक सगळें जे नालाजून येता आनी डायरेक्ट शेतान वयता बुडल्या कारण लोक शेतां करिनात लोक म्हणटात शेतां बुडली म्हणटात. सो हांव रिक्वेस्ट करता कितें आमचे जी नालाज आसा हे नाला बेगीनचे बेगीन काडून घेवपाचे आनी जी शेतां टेंडंटेड शेतां जी लोकांनी पडींग जाल्लेले ही आसा आमचो फार्मर्स क्लब ऑफ नाशनोडाचो प्रेसिडेंट बाब विठ्ठल नायक हेणें हे आतां इनिशिएटीव घेतला आमी ताका भरपूर सपोर्ट करता आनी आमचो फुडें सपोर्ट आसतलोच. म्हजे कलिग्स आसा सतीश गोवेकर हेणें सांगलेलें आसा आनी बाकीचो आमचो हो RSS क्लबाचो मेंबर आसा हेका सांगता की बाकीचे सगळ्यांक मेळोन जी मोयराची सरपंचाक घेवन हल्दोनच्या सरपंचाक घेवन बाकीचे जी प्रॉब्लम जे शेतान जाता जे प्रॉब्लम जाता तितले सुटाव काडून ही जी शेतां लागवडीक ना ती शेतां परत लागवडीक हाडपाक हे खातीर आमी अवश्य प्रयत्न करतले. सतीश बाब आतां सध्या तुमी नाशनोडा गांवांत आसा जे हांगा लोक फार्मर करतात शेतां करतात पूण सध्या कितें आसा ही खुबशीं शेतां हांगा पडीक आसा कितें नेमकें कारण कितें दिसता त्याच खातीर आयज त्याच निमतान हांगा जमिल्ले की एक नाशनोडा फार्मर क्लब जो एक तेंच्यांनी स्वता हांगा आयज एक प्रोग्राम दवरलेलो आनी ह्या प्रोग्रामाक आयज चडशे उपस्थित जाल्ल्या नाशनोडचे सरपंच बाकीचे सगळे मानेस्त आनी तेंच्यान एकूच नारो आसलो की जे हल्दोना पंचायत ज्युरिडिक्शनान जी कुमनी जातीची शेतां आसा पडीत ती सगळीं शेतां कितलींच वर्सां कल्टिवेट जायना कसयना त्या खातीर फार्मर नाशनोडा क्लब जो तेंच्यांनी ही सगळीं शेतां सगळ्या शेतकारांक घेवन कॉन्फिडन्सान की ही शेतां खणून ते कसोवप असो एक 50,000 स्क्वेअर मिटर ह्या वर्सा ते खंय तरी ते कसयतले आनी ते खणटले आनी आयज तेजे हांगा खंय तरी उक्तावण जाल्लें आसा. आनी हांगा येवन आमी जेन्ना हे सगळें उलयतना आनी पळयतना एक आमकां
दृश्य दिश्टी पडलो जो आमी आतां फुड्यान आसा जो फाटलो नळा जो हो आमचो एक कल्वट आसा जेका हे व्हाव आमचे आहा पळय हे वयरसून व्हाळ खंय तरी रोमलेले आसात जे चिखलान एक तर रोमतात ते वेगळी गजाल हांगा दिसता खंय तरी कुशीक तेंचे सगळे वाडलेले आसा फुडल्यान म्हाज्या फुडल्यान तुमी मागीर तेवढे मुद्दम कॅमेरा घालून पळयत जाल्यार ही पोंय हे पळयत आमी भुरगेपणार येवन स्वता नुस्तें धरताले चाई ओडटाले जाल्यार ही पोंय शेत कशें दिसता आनी हितून इतलो जें वाडलां जें काल खंय तरी एक सप्ताक मुख्यमंत्री जो म्हापसा मुन्सिपाल्टीन ग्रेवेन्सीस हड करपाक येयल्लो तेन्ना आतांच कोणीन तरी म्हाका उल्लेख केलो की WRD डायरेक्शन दिल्या बद्दल तेंच्यांनी दुसरे दिसा खंयचें तरी व्हडलें मिशीन हाडून टेलर जें तेंच्यांनी डिसलिडींग केल्लें आसा हांव ह्या आयच्या ह्या मुद्द्यासून हांव तुमच्या मार्फत हांव खंय तरी मुख्यमंत्र्याच्या नदरेक आनी तेंच्या डिपार्टमेंटाच्या नदरेक खंय तरी हाडून दिवंक सोदता की नासमाला गांवांत जें आयचें दृश्य दिसता खंय तरी हे डिसलिडींग जावची स्वता पोंय म्हणचे एक व्हडलें पोंड एक खंय तरी लेक म्हटल्यार कथा येता आनी हो येदो व्हडलो डिसलिडींग जर जावंक ना जाल्यार ते तुरंत ताबडतोब ह्या सरकारान मुख्यमंत्र्यान WRD मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर आनी तेजे सगळे WRDच्या ऑफिसरांनी फाल्यांच्या ह्या विका भितर येवन त्यांनी सगळे कॉन्फिडन्सान घेवप ह्या फार्मर क्लबाक आनी आमकांय नाशनाला पंचायत तशें हलदोना पंचायतीक घेवन हें तेंच्यांनी डिसलिडींग करप अशें तरी म्हाका तेंचे कडेन मागणी घाराणें घालपा खातीर हांवें मुद्दम करून हो स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी म्हाका खबर आसा की हो सरकार करून घेतलो आनी मुख्यमंत्री हेजेर लक्ष दवरतलो तुम्ही बी आता पळय BJPचे खंय तरी सदस्य आसा तुम्ही हे बाबतीन खंय तरी तुमचे जे आता कोण मंत्री म्हणटा अथवा मुख्यमंत्री म्हणटा अथवा जे कोण अधिकारी वर्ग आसा कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा तेंचे पर्यंत खंय तरी पंचायती मार्फत कितें निवेदन बी दिलां आमी ऑलरेडी नव्या सरपंचान आतांच हालींच आमी एक रेजोल्युशन घेवपाक चिंतलां 13 तारीख आमची पंचायत फोर्टनायटली मिटींग आसा ते स्वता आमी रेजोल्युशन थाराव घेवन आमी हलदोना पंचायतीक लागता कारणान तांकां एक कॉपी धाडटले तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करतले जरी जाय पडलें जाल्यार मोयरा पंचायत आत्तां एक आनी डिग्निटी आमकां हांगा येयल्लो तो सांगतालो की तिनूय पंचायती मेळोन जितले जे पडीत शेतां आसा पडीत ज्यो पोंय आसा ज्यो पोंय खंय तरी जे नुस्तें धरपा सारकी आयज मेळना कित्याक तर ती सगळे डिसलिडींग भितर भरलेले आसा ते काडपा खातीर ही आमी प्रोसेस फॉलो करतले आनी तुवें म्हटलें त्या कारणान की सरकारान बसून आसलो जाल्यार सरकाराक खंय तरी रिक्वेस्ट करप हें म्हाजें कर्तव्य सरकार जर करिना सरकाराचेर खंय तरी उलोवप हें म्हाजें कर्तव्य कित्याक ते आमी ग्रास रुटांतल्या गांवां खातीर ह्यो कांय गोश्टी रिप्रेझेंटेटीव आनी ते रिप्रेझेंटेटीव आमचें कर्तव्य अशें म्हाका दिसता की सरपंच हितून खंय तरी फाटीं सरतलो आनी आमी बाकीचे मेंबर फाटीं सरचे ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.